मडगाव स्पेशल कोर्टान 15 जुनाक निकाल दिवन अर्जुन साळगावकाराक आणि समीर साळगावकाराक आरोपपत्र दाखल करपाच्या पावड्यार केसींतल्यान थाकाय दिल्ली। खण खात्याक ह्या बेकायदेशीर खण उद्देगाविशीं कितल्याशाच वर्सांसावन म्हायती आशिल्ली, मात तांणी कायद्यात दिल्ल्या वेळेची शीम हुपून आरोपपत्र दाखल केले। हे फाटभुंयेर तांकां थाकाय मेळ्ळी। आता एसआयटीन ह्या निकालाक हायकोर्टात आव्हान दिला। एसआयटी म्हणटा, खण संचालक प्रसन्न आचार्याक एप्रिल 2009 तो मॉनिटरिंग कमिटीचो मेंबर सेक्रेटरी आसतना ताका बेकायदेशीर खण उद्देगाविशीं म्हायती आशिल्ली, मात कागाळ 2014 नोंद केली म्हणपाचो चुकीचो निश्कर्श कोर्टान काडला। कोर्टाचो निश्कर्श चुकीचो कारण 2009 अरविंद लोलयेकार खण संचालक आशिल्लो आणि तोच मॉनिटरिंग कमिटीचो मेंबर सेक्रेटरी आशिल्लो। कागाळ करपी खण संचालक प्रसन्न आचार्य न्ही। अरविंद लोलयेकार 2 एप्रिल 2012 सस्पेंड जाल्लो आणि ताच्या आड बेकायदेशीर खण प्रकरणात आरोपपत्र दाखल जाल्ले। डीम्ड रिन्युअल हे खूप तेंपासावन प्रलंबित वादग्रस्त प्रकरण आशिल्ले हे कळपाक स्पेशल कोर्टाक अपेस आयला। ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिल 2014 स्पश्ट केले। 22 नोव्हेंबर 2017 उपरांत गोंयांतलो खण उद्देग बेकायदेशीर म्हणून सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिल 2014 निकाल दिला। सुप्रीम कोर्टात मुखार आयिल्ल्या विशयावेल्यान खण संचालक प्रसन्न आचार्याक बेकायदेशीर खणी विशीं म्हायती मेळ्ळी, उपरांत ताणें कागाळ नोंद केली म्हणून एसआयटीन हायकोर्टाक सांगला। स्पेशल कोर्टान अर्जुन साळगावकार आणि समीर साळगावकाराक सोडपाचो निकाल रद्द करचो आणि दोगांय आड आरोप निश्चित करूंक लावपाचो आदेश दिवचो म्हूण एसआयटीची हायकोर्टा कडेन मागणी। ही अपील डिसेंबरांत सुनावणेक येवंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।